Hi guys, did you know that our Goa has an great ancient history? Yes. आमच्या गोंयाक जो आसा तो जे ऐतिहासीक जो आसा तो वारसो लाभलेलो आसा. आमचें गोंय, ल्हानशें गोंय, जे आमच्या भारतांतले सगळ्यात ल्हान राज्य आणि हे आमचे ल्हान राज्य जे आसा भारतांतले आमच्या देशांतले ते सगळ्यात पयलीं कॉलनायझेशन जालें तेजें. म्हळ्यार कोणी तरी परकीय शक्तींनी ताजेर राज्य केलें. म्हळ्यार आमच्या पुराय भारताचेर जर पळयलें जाल्यार. तशेंच सगळ्यात लास्टाक सगळ्यात शेवटाक ताका जी आसा ती मुक्ती मेळ्ळी. मागीर सगळ्यात पयलीं ताजेर रूल करपी भायले लोक आयले आनी सगळ्यात भारताक सोडून जेन्ना संपूर्ण स्वातंत्र्य मेळ्ळें भारताक, म्हळ्यार गोंय जें आसा तें 1961 जें आसा ताका मुक्तता मेळ्ळी. म्हळ्यार गोंय फर्स्ट एंड लास्ट आमचें आशिल्लें. आमच्या गोंयांत जाय तो इतिहास पळयलो. आमच्या गोंयाची रुपां जी आसा ती वेगवेगळ्या पावंड्यार वेगवेगळ्या तरेची आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. म्हळ्यार आमची खास करून नांवां. जायते शासक जे आसा ते आमच्या गोंयाचेर राज्य करून गेले. ते आमच्या देशांतले जावं परकीय शक्ती. आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या गोंयची पोरणी राजधानी म्हळ्यार ओल्ड गोवा. हाजें जें नांव पुर्तुगीज येवच्या पयलीं हाजें नांव आशिल्लें तें येल्लापुरी. जेन्ना कदंबा राजवट आशिल्ली त्या वेळाचेर जावं विजयनगर साम्राज्य आशिल्लें त्या वेळाचेर हें नांव दवरिल्लें वेल्लापुरी. ताच्या उपरांत वेल्ला गोंय जालें. ताच्या उपरांत व्हडलें गोंय ताका कोणी लोक म्हणूंक लागले. आनी जेन्ना पुर्तुगीज आयले तेन्ना ताका ओल्ड गोवा म्हणपाक लागले. म्हळ्यारूच आतांचो आमचो कोंकणी वर्ड पोन्नें गोंय. असो हो ओल्ड गोवाचो इतिहास. ओल्ड गोवान खुबशे सोंसले. हांगासर चडशे लोक आशिल्ले ते एसटी बांदव आशिल्ले. म्हळ्यार जे आदिवासी समाजाचे लोक हांगासर खुबशे त्या वेळार रावताले. तेज्या उपरांत धर्मांतरण जालें. काही लोक जे आसा ते तांच्यांनी धर्मांतर केलें आनी काही लोक जे आसा ते आजुनूय आमकां ह्या भागांत जे आसा ते आदिवासी लोक आमकां पळोवपाक मेळटा. गोंयाक जायतीं नांवां दवरलीं. गोवापट्टणम, गोवापुरी आनी ही जी नांवां आशिल्लीं ती बंदरगांवाची नांवां आशिल्लीं. म्हळ्यार पुराय गोंयचें नांव नाशिल्लें. कित्याक तर गोंयचो नकाशो जो आयज आमी पळयतात तो वेगळे तरेन आशिल्लो आनी ह्या बंदरगांक जे आसा ते गोंय म्हणून वळखताले. कित्याक आमचें गोंय आसा तें माणकुलें आशिल्लें आनी आयजूय आसा. आयज आमी मिरामाराची हिस्ट्री पळयत जाल्यार मिरामाराचें पोन्नें नांव आसा तें पिड्डूक हें नांव आशिल्लें. पिड्डूक म्हळ्यार ज्यो बायलां गळ्यान ज्यो काळे पिड्डूकय घालता तेंच नांव मिरामाराक आसलें. म्हळ्यार पिड्डूक. ताच्या उपरांत मिरामार कशें पडलें हो तुमकां प्रश्न पडला आसतलो. जेन्ना पुर्तुगीजांनी आमच्या ओल्ड गोवाच्यान जो पणजे आसा ती राजधानी शिफ्ट केली तेन्ना मिरामाराचें अस्तित्व आयलें. म्हळ्यार मिरामाराक पयलीं पिड्डूक म्हणटाले. ताच्या उपरांत हे जे बिचाक नांव आसा तें पुर्तुगीज मनशाच्या नांवार दवरलें. तें म्हळ्यार बीच ऑफ डेस्पर्डियस. तेज्यान पयलीं हांगासर कांयच नाशिल्लें. तेज्या उपरांत डेवलपमेंट जावपाक लागलो आनी हांगासर ज्यो बसी आशिल्ल्यो त्यो बसी जेन्ना हांगासर रावताल्यो तेन्ना डेस्पेडियस अशा नांवान तांकां थंय स्टॉप मेळटालो. पूण हें नांव इतलें कठीण आशिल्लें की तें प्रोनाउन्सिएशनाक कंडक्टराक जे आसा ते डिफिकल्ट जातालें. ताच्या उपरांत हांगा एक हॉटेल जालें कॅसिनो मिरामार हॉटेल. जेन्ना हें हॉटेल जालें कॅसिनो मिरामार तेन्ना कंडक्टर हांगासर लोकांक देंवयतना त्या हॉटेलाच्या नांवानूच म्हणजे सिंबॉल एक जालें तें आनी इतलें फेमस जालें हॉटेल की हे कंडक्टर आसा ते हे हॉटेलाच्याच नांवान थंय लोकांक देंवोवपाक लागले. म्हळ्यार मिरामार हॉटेल मिरामार. आतां मिरामार हो शब्द आसा तो पुर्तुगीजांनी दिल्लो आनी तो स्पॅनिश आनी पुर्तुगीज शब्द आसा आनी हाजो जो मिनींग आसा तो बियॉन्ड द सी जावं सी व्यू म्हळ्यार दर्या देगेर आशिल्लो हो वाठार अशें ह्या शब्दाचो मिनींग आसा. म्हणजे हो पुर्तुगीज शब्द आसा मिरामार. तर आमी मिरामार हो बीच पळोवपाक गेला जाल्यार ईस्ट कोस्ट ऑफ अर्जेंटिना ह्या देशान हो बीच आसा तो मिरामार आढळटा आनी आमच्या गोंयान हे मिरामाराक योगायोगान नांव पडलें मिरामार बीच. आमी जर पळयत जाल्यार आमच्या गोंयांतले जे खुबशे गांव आसा त्यांची नांवां पयलीं पुर्तुगीज येवच्या पयलीं आनी पुर्तुगीज काळान जावं आयज हातूंत खूब डिफरन्सीस आसा. कित्याक प्रोनाउन्सिएशन जशें प्रोनाउन्सिएशन वेगळे वेगळे जायत गेले तशें तशें ह्या गांवांची नांवां आसात ती टप्प्या टप्प्यान चेंज जायत गेली. आमी पळयतात की सांकवाळे ह्या गांवाचें नांव शंख व्हॅली आशिल्लें. शंखवाळ शंखांचो व्हाळ. व्हॅली हो शब्द जो आसा तो विजयनगर साम्राज्य जो कदंबा राजवटीन आसा तो तांच्यांनी दिल्लो. व्हॅली म्हळ्यार गांव. म्हणून आमच्या गोंयांत व्हाळ म्हणून एक
आसा. म्हळ्यार आमी न्हंयक, ल्हान न्हंयक जे आसा ते आमी व्हाळ म्हणटा. शंख व्हाळ, शंख आशिल्लो व्हाळ. ह्या गांवांत जे आसा ते भरपूर शंख मेळटाले. ताका लागून हेका शंख वॅली म्हणटाले, साक्कवाळी, आनी आतां ताका साकवाळी म्हणटात. कुशास्थळी म्हळ्यार कुठ्ठाळे. आयज आमी पळयतात कुठ्ठाळे कुशास्थळी हो शब्द आसा तो कोणाकूच खबर ना ह्या गांवाक आशिल्लो. सांगेपुरी, पुरी काडले पूण सांगे उरले. संगमपूर एक्चुअली तेजें नांव. आमी जर लयराई मातयेच्या गांवांत जर आयज आमी शिरगांव म्हणटा, ताचें एक्चुअली नांव शिलाग्राम. जो बिचोले आसा तो बतग्राम, आनी जो आयचो फोंडे आसा तो अंत्रूस. अशें कितलेशींच नांवां आसा. आमी जर गोंयच्या पेडणेच्यान जर काणकोणा वचत जाल्यार आमी एक लिस्ट काडचें पडटलें आमकां की आयज जे प्रोनाउन्सिएशन, आयज जे आमी नांव घेतात ते आमच्या 400-500-1000 वर्सां पयलीं तेजें नांव आशिल्लें वेगळें आसलें. आमी जर आमचें गोंयभर वचून पळयत जाल्यार कांय जाग्यांची नांवां अशीं आसा की ती त्या थळाव्या सिंबॉलाक लागून थंय पडल्या. मागीर ज्या देवांनी देवांचें थंय अस्तित्व आसलें त्या देवांच्या नांवार कांय गांवांची नांवां आसा ती पडल्या. अशें आमचें गोंय कितलेशेच इतिहासान माडिल्लें आसा. आनी आमी असोच इतिहास कांय प्रमाणांत तुमच्या फुड्यान घेवन येतले. तर पळयत रावात गोवा कॉर्नर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.